नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। 10वी उपरांत भुरग्यांनी स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी कशी करची, शिक्षकांनी भुरग्यांक करियर संबंधी दिवचे मार्गदर्शन, आयटीआय कोर्साक गृहीत धरचे न्हय, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें आवाहन। कला अकादमीच्या बाबत स्थितीक सरकारूच जापसालदार, तिडकल्ल्या कलाकारांचो आरोप। कलाकारांनी एकठांय येवन हस्तक्षेप याचिका करची दाखल, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचे कलाकारांक आवाहन। ब्यात्तर वरां उपरांतूय कन्हैया कुमार हिट अँड रन प्रकरणात खुनाचो गुन्यांव नोंद जावंक ना। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण संशयास्पद गजाली उक्ताडार। हाचे आदीं फोंडे पुलीस स्टेशनांतल्या 3 पुलिसांक केल्ले निलंबीत। मिनाची येरादारी खातीर ट्रक रस्त्याचेर देंवोवपाचो पात्रांवांनी घेतला निर्णय। मात पिळगांवच्या शेतकारांचो मिनाच्या येरादारीक खर विरोध। मिनाची येरादारी सुरळीतपणान जातली काय ना ट्रक धन्यांनी उक्तायली खंत। मेर्शेच्या सगळ्या स्क्रॅपयार्डांचेर करात कारवाय। क्लोरीन गॅस लीक प्रकरणाक लागून थळाव्यांमदीं पातळा भंय। थळाव्यांनी घेतली गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षाची भेट। आनी उटंगराचो पावस पडून लेगीत धरणाच्या पातळीक जावंक ना वाड। फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसान भरतली धरणां, थळाव्यांचें म्हणणें। आता खबरो विस्तारान। सध्या चर्चेत आशिल्ल्या कला अकादमीची जी बाबत स्थिती जाल्या ती डबल इंजिन सरकाराक लागूनच। ह्या सरकाराक आता जाग्यार हाडपाक आता आमकांच फुडाकार घेवचो पडटलो अशें तिडकल्ल्या कलाकारांनी मडगांव जाल्ल्या सभेत सांगलें। कला अकादमीचो विशय आता कोर्टान मांडले शिवाय दुसरो पर्याय ना। ह्या संदर्भात ह्यान पयली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली, पूण आता सगळ्या कलाकारांनी एकठांय येवन हस्तक्षेप याचिका दाखल करची अशें आवाहन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केलां। हांव मागतां की जर तुमकां दिसता की तुमकां व्हाईट पेपर येतलो म्हणून मेळटलो म्हणून जाल्यार कांय करपाची गरज ना। जर तुमकां व्हाईट पेपर मेळचो ना अशें दिसता जाल्यार हे केसीन तुमी इंटरव्हेन्शनां घालची, सगळ्यांनी घालची। कित्याक जितले कलाकार हांगा आसात आनी राजकारणी आसात तितले आदवोगादी आनी बरे तकले आशिल्ले मनीस आसूंक शकता। सो आय थिंक इट इज बेटर दॅट यू गेट अ कोर्ट इंटरव्हेन्शन इन्क्लुडेड इन दीस केस सो दॅट द कोर्ट डिसायड्स। हांवें हाजे पयलीं खूब आमचो जस्टीस पळय हांगा आशिल्लो ताकाय सांगिल्लें की तुमी गोंयकार तुवें पळयलां की कला अकादमीचो रोल कितें इन मेकिंग अप द होल सिटी आनी ते कॉलेप्स जाता जावन तुका आमची केस आयकूंक येना, केस येत ना, केस आवियार जायत आहा फुडें। सो म्हाका हांव मागतां की सगळ्यांनी हेच केसीन नवी केस घालूंक जाय जाल्यार बट यू कूड पुट इंटरव्हेन्शन सो दॅट देर इज अ प्रेशर ऑन द गव्हर्मेंट ऑल्सो एंड प्रेशर ऑन द कोर्ट्स. And when there is pressure on the courts, then only the government will come to the knees. नाजाल्यार सरकार तुमकां केअर करचो ना। ज्या पद्धतीन कला अकॅडमीचो जी हाल ह्या सरकारान केलेली आहा, रायटर जावं पोयट जावं आर्टिस्ट, ऑल ऑफ यू ऑल consider this place to be a place of joy, a place where I believe whenever something was showcased across the country, it was truly a remarkable heritage symbol of Goa. A symbol, I believe, that has been destroyed by this double engine sarkar. नुकसान कोणाचे जाले, नुकसान आमचे जाले। हाजे मुखारी अशें नुकसान जावपाक दिवचे न्ही म्हणून हो एक आवाज। आनी विजयान जे सजेस्ट केला ताजेरय आमी विचार करतले आनी करतलेच। 72 वरां जावन गेली तरी कन्हैया कुमार हिट अँड रन प्रकरणात मायणा कुडतरी पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद करूंक ना। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण कन्हैयाचेर धारदार हत्यारान वार केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। ह्या प्रकरणात फोंडे पुलीस स्टेशनांतले हवालदार रवींद्र नायक, कॉन्स्टेबल अश्विन सावंत आनी रोबोट वाहन चालक प्रितेश प्रभू ह्या 3 पुलिसांक निलंबीत केल्ले। सध्या चर्चेचो विशय आसा तो फोंडा पुलीस स्टेशन। आनी फोंडा पुलीस स्टेशन कित्याक चर्चेक आयलें म्हणलें जाल्यार कन्हैया कुमार हाचो कथीत मृत्यू आनीक जो लोटले ताजी बॉडी सापडिल्ली गेल्ल्या मंगळारा राती आनी जेन्ना शवचिकित्सा अहवाल आयलो तेन्ना अशें कळून आयलें की ताजेर धारदार हत्यारान 10 वार केल्ले आनी ह्या वाराक लागून ताजो मरण जाल्लें। पयलीं म्हणजे मायणा कुडतरी पुलिसांनी हें प्रकरण हिट अँड रन म्हूण रजिस्टर केल्लें, पूण शवचिकित्से अहवाला उपरांत अशें दिसून आयलें की हें हिट अँड रन न्ही जाल्यार हें एक
ताजेर वार करून ताका खून जाल्लो आनी ताजे नंतर मे बी ताजे वयल्यान गाडी गेली आसतली, पूण ताजे मृत्यूचें कारण म्हणजे ताजेर वार करून जें रगत व्हांवलें तातूंत भितर ताजो मृत्यू जालो असो शवचिकित्सा अहवाल सांगता. ह्या प्रकरणा भितर जे फोंडा पुलिसाची PCR व्हॅनाचेर 3 जाण आशिल्ले, तांकां 3 जाण म्हणजे एक हवालदार, एक कॉन्स्टेबल आनी एक PCRाचो ड्रायव्हर हांकां दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षकान निश्काळजीपणान काम केल्ल्या बद्दल निलंबीत केल्लें आसा. आतां ह्या प्रकरणाक फोंडा पुलीस संशयाच्या घेऱ्यांत आसात, कारण तांणी जो डिकेज आसा ताका धरिल्लो आनीक ताका धरून तांणी जेन्ना कळून येता अशें कळून येता तपासाच्या हातूंत भितर की कांय एक फोन आयिल्ल्या कारणान ताका धरलो, तो लोकांक डिस्टर्ब करतालो म्हणून ताका धरलो. ताका आनी पुलीस स्टेशनार व्हरपाक जाय आशिल्लो. तो पुलीस स्टेशनार व्हरनासतना फोंडा पुलिसाची गाडी हाडटा आनी ताका लोटले एक अज्ञात जाग्यार सोडटा. हातूंत भितरच फोंडा पुलीस संशयाच्या घेऱ्यांत येतात. आनी हें सगळें जावन सुद्दां सद्या पर्यंत बारीक 3 ऑफिसर निलंबीत जातात. अजून पर्यंत फोंडा पुलिसाचो एकूय मोठो ऑफिसर निलंबीत जाल्लो ना. तातूंत भितर आतां ही केस येता मायणा कुर्तरी पुलिसाच्या ज्युडिस्टिक्शनाक. जातूंत भितर मायणा कुर्तरी पुलीस स्टेशन ही केस हीट अँड रन म्हणून रजिस्टर करतात. पूण जेन्ना शवचिकित्सा अहवाल आयलो ताजे नंतर सुद्दां 72 अवर्स जाल तरीकय मायणा कुर्तरी पुलीस ही केस मर्डर म्हणून रजिस्टर करपाक फेल जाल्ले आसात. कित्याक फेल जाल्यात आनी कित्याक हें करनात? जेन्ना शवचिकित्सा अहवाल तुमचे कडेन आसा तेन्ना तुमी आनी तो जो म्हणटा की हो हीट अँड रन न्ही जाल्यार ताजो मृत्यू धारदार हत्यारान वार केल्ल्या कारणाक लागून जाल्यार तेन्नाय मायणा कुर्तरी पुलीस सस्पिशियस म्हणजे तांचे भितर एक सस्पिशियस हें तयार जाता आनी हे रजिस्टर कित्याक करनात, कित्याक डिले करतात हाचो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार. दिवचलचे वेदांतक मायनी वयल्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्या. मिनाचे येरादारी खातीर ट्रक रस्त्यांचेर देंवोवपाचो निर्णयूय पात्रांवांनी घेतला. येता त्या 2 दिसां भितर दिवचले मिनाची येरादारी सुरू जावपाची शक्यताय वाडल्या. दुसरे वटेन मिनाची येरादारी करपाक पिळगांवच्या शेतकारांचो ठाम विरोध आसा. देखून मिनाचे येरादारी सामकार शेतकारांचे संकश्ट उबे आसा. देखून मिनाची येरादारी सुरळीतपणान जातली काय ना तें पळोवचें पडटलें. इसी मेळ्या उपरांत मायनिंग वेवसाय सुरू करपी दिवचल मिनरल ब्लॉका खाला येवपी वेदांता ही राज्यांतली पयली मायनिंग थारल्या. वेदांतान मीन काडपाक सुरवात केला खरी, मात सारमानस पिळगांव वाठारांतल्या शेतकारांच्या विरोधाक लागून मिनाची येरादारी मात सुरू करपाक वेदांताक आजून शक्य जावंक ना. आतां SOP पावून मिनाची येरादारी करपाक न्यायालयान मान्यताय दिल्या. ताका लागून ट्रकांच्या धनयां मदीं उमेद फाकल्या. मिनाची येरादारी करपाक दिवचलचे ट्रक धनी तयार जाल्यात. शुक्रारा सांजे जाल्ल्या दिवचल ट्रक धनी असोसिएशनाच्या बसकेत तसो निर्णय जाला. न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण SOP पाळून मिनाची येरादारी करपाचो कंपनीन हालचाली सुरू केला. दिवचलच्या NSP प्लांटाक वयल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी करपाचो विचार आसा. दुसरे वटेन मीन येरादारी करपाक सारमानस पिळगांवच्या शेतकारांचो विरोध आसा. ताका लागून मिनाची येरादारी आडमेळ्या येवपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. तर जी आहा ती ट्रक मालक जावं कंपनीच्या पावरार येयल्ले तेन्ना त्या हेजेर आमकां कंपनीन इन्सिस्ट केल्लें आसा की जाता इतको बेगीन ट्रान्सपोर्ट आमकां सुरवात करूंक जाय. त्या खातीर आमी आयज आमची गेट मिटींग घेवन रिजोल्युशन एडॉप्ट केल्लें आसा. जे कोण पात्र आपली गाडी चलोवंक शकता पावसान, फक्त जे पावसान जो मटेरियल वयतलो ते लम्प्स आनी ती खडी आसा तीच वयतली आनी फॉर डॉमेस्टीक पर्पज एज पर हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे डॉमेस्टीक पर्पजा रेनी सिजनाक परमिटेबल आसा. त्या खातीर आनी दुसरें आमी एक आमच्या ट्रक मालकांक सगळ्यांक सांगलेलें आसा जर ट्रान्सपोर्टेशन करतले आमी जाल्यार जे SOP जे गायडलायन आमकां ऑनरेबल हायकोर्टांसून जावं DMG जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जी आमकां गायडलायन दिल्ली आसा की टार्पोलीन जावं आनी कितें ते सगळे फॉलो करून लोकांचो विचार करून आमी ट्रान्सपोर्टेशन करतले सुरळीत. हांव एक अपील करता आमच्या सगळ्या ह्या इफेक्टेड बेल्टान जितक्यो संघटना आसा, NGOs आहा जावं देवस्थान आहा, पोमलीदास आसा, शेतकार आसा, हांकां की आमचे जे ट्रक मालकांचो जो विशय आसा आमी सामके त्रासान पडलेले आसा तेन्ना खंय आयज ट्रान्सपोर्टेशन आमचं चालू जाता तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें. 2012 पासून ते 2024 पासून 24 पर्यंतची आमची ट्रान्सपोर्टेशन हांगा मायनिंग बंद आसलेली. प्रत्येक जाण ट्रक मालक असो जावं गॅरेजवालो असो तुजे वेंडर्स असो सगळे वेंडर्स असो जे बाकीचे कोणी हितून घेवन ते सगळे बाबतीत त्रासान पडलेले आसले.
आनी ते त्रासान पडल्या कारणान म्हणटा ते हांगासर सगळी इकॉनॉमी म्हणटा ती आमची हाल्ली. एक आयज हायकोर्टान आमकां एक दिलासो दिलो हेचेर की बाबा कोर्टाची ऑर्डर जी आसा पळय ती बाबा एक ट्रक ओनर एसोसिएशन जावं मायनिंगच्या हेचेर हितूनसून माध्यमांसून म्हणटा ती तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन चालू करपाक दिला हेचेर आनी त्या माध्यमांसून म्हणटा तो इमिजिएटली म्हणटा तो हो ट्रान्सपोर्टेशन हो चालू जातलो. त्याच बरोबर ज्यो NGOs आहा पळय तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करचें. जे गायडलायन आमकां SOP आतां दिल्या पळय हायकोर्टानसून घालून दिल्ली आसा पळय त्या प्रमाणे आमी म्हणटा ते आमचे ट्रान्सपोर्टेशनाचें काम करतले हेचेर. आनी त्याच प्रमाणे ज्यो कोम्युनिटी संस्था आसतल्यो देवस्थान संस्था आसो जावं बाकीचे NGOs आसो जे फार्मर्स आसो हितूनचे हेचेर सगळे हेचेर कंपनीक आमी ऑलरेडी कंपनी सुद्दां इन्सिस्ट केल्ले आसा तेजेर की तेंच्यांनी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते प्रामुख्याने तेंच्यांनी सोडोवपाचे जेणे करून ते हॅप्पी आसूंक जाय. ट्रक ओनर एसोसिएशन आमी ट्रक ओनर ते मालकूय हॅप्पी आसपाक जाय तरूच हें म्हणटा तें बरे भशेन चलतलें. आनी त्या माध्यमांतसून म्हणटा ते कंपनीची पावलां फुडें वचत आसा आनी हेका लागून सुरळीत जो म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टेशन जातली अशी आमकां आशा आसा. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मेर्शे आशिल्ल्या सगळ्या स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करून ती बंद करपाची मागणी मेर्शेच्या थळाव्यांनी केल्या. फाटल्या सप्तकात बामणभाटातल्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान क्लोरीन गॅस लीक जावन थळाव्यां मदीं भंय पातळिल्लो. ह्याच फाटभुंयेर शुक्रारा थळाव्यांनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षाची भेट घेवन ह्या संदर्भात कारवाईची मागणी केल्या. सकाळच्या 6 वरांचेर हो गॅस थंयच्यान इवॉल्व जाली खंयच्यान मेर्शे बामणभाटाच्यान. एक्झॅक्टली लोकांक कळूना खंयच्यान कितें येता तें. ताज्या नंतर ते स्क्रॅप यार्ड सायडीक आसा त्याच नंतर लोकांक कळ्ळें की स्क्रॅप यार्डाच्यान हे सगळी गॅस थंयच्यान इवॉल्व जाल्या. जे कॉमन लोक आसा तांकां व्हडली कॅमिस्ट्रीची नॉलेज ना कितें चल्लां कितें ना. कोण तरी एक व्यक्ती शिकिल्ली थंयसर चली म्हणजे ताका कॅमिस्ट्री नॉलेज आसा ताणें सांगलें की ही बाबा गॅस क्लोरीन गॅस कळ्ळें न्ही. जेन्ना ती इवॉल्व जाता पळय तेन्ना मागीर सगळ्यांची लोकांची सारकी भिरांतीन सगळे लोक एवढीन तेवढीन धांवूंक लागले. कोणी दारां बंद केली आनी कितें गॅस म्हटल्या नंतर तो गॅस लोकां खातीर कितें एक्शन घेवंक जाय कशा पद्दतीन तुवें प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय हें लोकांक खबर ना. लोकांक त्या टायमार खरें जागृत करपाची गरज आशिल्ली. रहिवाशी एरियान तुगेले स्क्रॅप यार्ड आनी स्क्रॅप यार्डान सिलिंडर गॅसीचो थंयसर तांच्यांनी बस्ट केलो. आमचो प्रश्न आसा सिलिंडर आयलो खंयच्यान, कोणी हाडलो, कित्या खातीर आयलो. संपूर्ण मेर्शेकारांक मारपाचो तर प्लान नाशिल्लो न्हय. आमकां आमी ह्या दृश्टिकोनाच्यान विचार करता की खंय तरी टॅररिस्ट एक्टिविटीज बीन कितें करपाचो प्लान नाशिल्लो मरे. सो आमचें म्हणणें अशें आसा संपूर्ण गोंयभर जितले स्क्रॅप यार्ड आसा तांचेर सरकारान आनी पुलिसान वचक दवरपाची नदर दवरपाची गरज आसा. कारण ही स्क्रॅप यार्डांनी जो पर्यंत चॅकींग जायना लक्षांत दवरा. ह्या स्क्रॅप यार्डांनी बॉम्ब येवं शकता. आज गॅस सिलिंडर आयला, फाल्यां बॉम्ब येवं शकता, गनां येवं शकता, पिस्तोलां येवं शकता. आनी हे कोणाक डेंजरस तर गोंयच्या रहिवाशांक डेंजर. पण मेर्शेचो विशय जेन्ना येता, बामणभाटाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना आमची फक्त एकूच आमचे रिक्वेस्ट आसा की रहिवाशी एरियेन ही स्क्रॅप यार्डां दवरची न्हय तर सगळ्याची सगळी ती डॅमोलिश करून उडोवची. तांकां दवरप ना, स्टे करप ना आनी तांकां अशें न्ही बंद करा अशें सुद्दां म्हणपाचें आमची इच्छा ना. आमकां जाय टोटली डिस्ट्रॉय करा ते नाका आमकां काडून उडया. एक्चुअली लास्ट विकाक मेर्शे जो स्क्रॅप यार्ड आसा त्या स्क्रॅप यार्डाचेर सगळी गॅस लीक जाल्ली आनी ती गॅस लीक जावन लोक थोडे अफेक्ट जाल्ले. सो ताजेर कितें एक्शन कितें घेतल्या आनी ताजो स्टेटस कितें आसा हें पळोवपाक ते मेर्शेचे लोक आयिल्ले. सो तांकां आनी तांचे थोडे क्वेरी आशिल्ले तो गॅस किसें गॅसा खातीर प्रॉब्लम कितें जातलो. तांचे ज्यो क्वेरी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यांनी आन्सर केल्यो. तांणी सांगलें की तो ऑलरेडी तो जो स्क्रॅप यार्ड आसा तो सील केल्लो आसा पंचायतीन आनी दुसरें आमी जी सॅम्पल काडली ती एनालिसीस केल्ली आसा करता चालू आसा. फुडल्या आठवडे भितर तांकां आमी एनालिसीस रिपोर्ट्स आमी दितले. सिक्रेट आमी दिनात कन्सेंट आमी ताका दिवनाशिल्ले आनी बिकम्स इलिगल. पंचायतीन ताका कन्सेंट दिल्ले पंचायतीन परमिशन दिलें म्हाका खबर ना. बाकी आतां आमी कंप्लेन दिली मे म्हयन्याक ह्या ते म्हयन्याची इन्वेस्टिगेट कितें केला तो रिपोर्ट हांव पळयता. सो पयलीं कितें आशिल्लें तो म्हाका खबर ना पण आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे ज्याने आमकां मे म्हयन्याक ताणें कंप्लेन दिल्या. सो दॅट मीन्स मे म्हयन्या पयरसून आमचो रिपोर्ट आसतलो आनी ताका इलिगल्स तो ऑपरेट करता रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गव्हर्निंग बॉडी आसता. ताणें कितें केलें एज आमचें इन्वेस्टिगेशन जें जालां ताजेर म्हणून की ताणें स्क्रॅप म्हणजे बाद जाल्ले सिलिंडर हाडलेले ते भरिल्ले आशिल्ले आसताले. ते केन्ना केन्ना एक्सपायरी जाल्लो गॅसाची अप्रूव मेळना.
तेच गेले आनी त्यांनी ओपन करता फुल्ली गुड्डी उडले सगळं तो ताका बारीक बुराक पडलो आनी तातूंतल्यान तो गॅस लीक जालो क्लोरीन गॅस हो चड एक्सपोज केल्यार म्हाका त्रास जाता आनी तो हवेक तो विरघळून वता तो सांगफूल पीपीएम आसता सो तो भरपूर तुजे फुडें आयलो सांगपा म्हटल्यार तुमी आतां स्विमींग पूल आसा पळय स्विमींगाक सगळे क्लोरीन वापरतात क्लीन करपाक क्लीन करपाक उदक पिवपाक ती क्लोरीन वापरतात सो क्लोरीन पर से इज नॉट बॅड पूण तो भरपूर तर एका जाग्यार आयलो जाल्यार तो म्हाका दिसता एक्झॅक्ट तो नंबर हांव सांगूंक शकता अप्रॉक्सिमेट आउट ऑफ म्हजे आयकल्ले 4 ताचे कामगार जे आशिल्ले तांकां एडमीट केले हॉस्पिटलांत त्या 2 दीस तांकां रिकवरी जावपाक लागली बिकॉज ते सामके क्लोरीन गॅसा फुडें आशिल्लो लीक जावं तेन्ना गांवांतले म्हाका दिसता 15-20 लोक तरी एक्झॅक्ट नंबर म्हाका खबर ना ते हॉस्पिटलांत आशिल्ले आनी मागीर दिसान तांकां डिस्चार्ज केले. गोंयांत फाटले कांय दीस गोग्यांनी पावस पडटा पूण आमची धरणां काय अजून भरूंक ना. जून म्हयन्यात पडिल्लो पावस पळयलो जाल्यार तो धरणां भरपा इतलो पडूंक ना. धरणांनी अजूनय उदकाची कमतरता दिसता. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या पावसान तरी धरणां भरतल्यो असो अदमास आसलो पूण तशेंच जावंक ना. फाटले 2 दीस जाले गोंयभर खूब मोठो पावस पडटा. सगळ्यांकूच खबर आसा कांय जाग्यांचेर उदीकूय भरला, कांय जाग्यांचेर झाडां पडलीं आनी ह्या मुसळधार पावसान 2-3 दीस जाले गोंयांत सामको धुमाकूळ घातला. पूण एक गजाल पळयत जाल्यार इतको पावस पडून सुद्दां आमच्या धरणांची पातळी कितली आसा हो प्रश्न पडटा. आमचे कडेन जून म्हयन्यान कितलो पावस पडलो, खंय खंय कितल्या इंचान पावस पडलो हाची अपडेट आसा ती हांव पयलीं तुमकां दितां. जून म्हयन्याचो जर आमी फूल डेटा पळयलो जाल्यार सांखळे भागांत 46 इंचाचो पावस पडलो. हो सगळ्यान चड पावस पडलो असो मानलो वयता, अशी वेधशाळा म्हणटा. म्हापसा हांगासर 34 इंच पावस पडलो, पेडणे हांगासर 36 इंच पावस पडलो, पणजे 34 इंच पावस पडलो, ओल्ड गोवा 35 इंच पावस पडलो, वाळपय 43 इंच पावस पडलो आनी काणकोणा 42 इंच पावस पडलो. हो फाटल्या जून म्हयन्याचो डेटा आसलो. आनी जुलय म्हयनो सुरू जालो तसो पावसान जोर धरल्या आनी पावसान फाटले 3-4 दीस आसा तो जोर धरून सगळीच कडेन पावस बऱ्याच नेटान पडलेलो आसा. कांय जाग्यांचेर 100च्या वयर mm पावस रेकॉर्ड जाल्लो आसा. पण इतलो पावस पडून सुद्दां आमची जी धरणां आसा ती धरणां कितली भरली काय हे जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना धरणांची पातळी कितली जाल्या हाचो लेटेस्ट अपडेट आमच्या कडेन आसा. ती धरणांची पातळी जी आमी पळयली ती म्हटल्यार सावळे धरण 78% भरला, तिळारी धरण 47% भरला, अंजुणे धरण 36% भरला, चापोली धरण 63% भरला, आमठाणे धरण 57% भरल्या, पंचवाडी धरण 60% भरल्या आनी गावणे धरण 46% भरल्या. म्हणजे इतको पावस पडून सुद्दां आजून धरणां म्हणटा ती जाय त्या लेवलीर पावूंक ना. आजून कांय धरणांनी पाणी 50% सुद्दां पावूंक ना. जर आमी पळयलें अंजुणे धरण, तिळारी धरण ही 2 धरणां जर पळयलीं तर हांच्या कडेन आजुनूय 50% सुद्दां त्यांनी ओलांडूंक ना. तर अशी जी धरणां आसा हे धरणाची पातळी भरपाची आमकां आजुनूय वाट पळोवची पडटली. ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर. म्हादय प्रश्नी केंद्र सरकारान नेमिल्ले प्रवाह अधिकारिणीन शुक्रारा आमोणे ओपा आनी गांजा न्हयपात्राच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. ह्या वेळार उदकास्रोत खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. म्हादय जल वाटप तंटा लावादान दिल्ल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करपा खातीर केंद्र सरकारान प्रवाह अधिकारिणी नेमल्या. सध्या ही अधिकारिणी गोंयांत आसा. शुक्रारा दनपारा हे अधिकारिणींनी आमोणा वाठारांत मांडवी न्हंयच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. तशेंच दिवचलच्या सारमनस न्हंयच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. उपरांत ओपा उदका प्रकल्प आनी गांजा न्हयपात्राच्या प्रवाहाची पळोवणी केली. म्हादय उदका वांटप तंटो लवादान केल्ले शिफारसी प्रमाण केंद्र सरकारान नेमिल्ले प्रवाह अधिकारिणीच्या वांगड्यांनी आयज शुक्रारा दिवचल तालुक्यांतल्या आमोणे वाठारांत मांडवी न्हयपात्राची पळोवणी केली. हे टिमी वांगडा WRDचे चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामी आनी हेर हजर आशिल्ले. ह्या प्रवाह अधिकारिणीच्या वांगड्यांनी मांडवी न्हयपात्राची पळोवणी करून WRDच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान पुराय म्हायती जाणून घेतली. मजगती ही टीम दिवचल वाठारांतल्या सारमानस न्हंयेची पळोवणी करपाक येवपाची आशिल्ली.
दनपार मेरेन ही टीम सारमानस पावूंक नाशिल्ली. हे विशीं WRDचे एक जबाबदार अधिकारी KP नायक हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ही टीम सारमानस वाठारांत येवन मांडवी न्हंयपात्राची पळोवणी करून गेल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. मात ही टीम सारमानस वाठारांत नेमकी केन्ना आयली तें मात कळूंक ना. कर्नाटक सरकारान म्हादय न्हंयेचेर केल्ल्या कामाचे फाटभुंयेर ही पळोवणी चालू आसा अशें कळटा. काल हे टिमीन दिवचल तालुक्यांत येवपी आमठाणे धरणाची पळोवणी केल्ली. आमी ओपा प्रकल्प जो आसा खंडेबर थंय आसा कोडरा. आतां तुमी पळयलें की प्रवाहाची जी समिती आसा जी पदाधिकारी आहा ते हांगा ओपा प्रकल्पाक भेट दिवन तेंच्यांनी सगळी पाहणी केल्ली आसा. सोबत तेंचो आमचो बदामी सर आसा जो इन्चार्ज आसा गोवा राज्याचो तो आसा आनी तेणी सगळी पाहणी केली. आतां जेन्ना आमी ताका सांगलें की सर कितें हे संदर्भात कितें सांगता ते म्हणटा आमी सगळे पयलीं पळयता आनी मागीरूच आमी टॉक करतले अशें तेणी सांगलेलें आसा. सध्या आमी गांधी हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसतली की केंद्र सरकारान म्हादय संदर्भात जी प्रवाह समिती जी आज जी विजीट आसली ती आतांच हांगासर जाल्लेली आसा. जे अधिकारी येयले तेंच्यांनी गांजे न्हंयची सगळी पाहणी केलेली आसा. तशेंच उदकाचो प्रवाह कसो जाता ह्या संदर्भात तेंच्यांनी चर्चा केलेली आसा आनी तशेंच आतां तेंचो जो अहवाल आसा तो तेंकां सरकाराक सादर करतले. हांगासर तेंच्यांनी नकाशा हाडलेलो आनी नकाशाच्या प्रमाणे तेंच्यांनी कितें कितें तेंकां जाय ती तेंच्यांनी अहवालान आपली जी म्हायती घेतलेली आसा. हांगा गांजे येवच्या पयलीं तेंच्यांनी पयलीं दनपारां आमोण्या हांगासर गेले. तेच्या नंतर ओपा नदी विजीट केल्या नंतर गांजे हांगासर आयिल्लेले आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. प्रवाह अधिकाऱ्यांचे पोवणे उपरांत म्हादय बाबतीत कर्नाटकाचे पितळ उक्ते पडटले आणि म्हादयचे उदक कर्नाटकात सरकारान चोरया मलप्रभेद वळयला हाचो पुरावो सगळ्यांक मेळटलो असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. पळयात पुराय बातमी. कर्नाटकात सरकाराचे पितळ उक्ते जावपाचे आसा. प्रवाह अधिकारीचे पळोवणे उपरांत कर्नाटकात सरकारान फटिंगपणा करून म्हादयचे उदक मलप्रभेत वळयला हाचो पुरावो मेळटलो. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी म्हादय संबंधीत आरोप आनी टिका करचे परस पयलीं तांच्या सरकारान कितें केलां हें पळोवचें अशी जाप मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षांक दिली. ज्या पद्दतीन पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभेपर्यंत व्हेलां हो आमचो दावो आसा. दावोनी आमी सामके वीथ प्रूफ आसा त्या विशयाचेर. ते जेन्ना म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटीचे वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचेर पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केलां तें म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा. आनी तें जाल्या उपरांत आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हें दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें. म्हादयच्या केसीच्या बाबतींत विरोधक जरी कितलेय उलयले सुद्दां जरी आसत आनी कोणूय म्हणजे बाकीचे कोणी पंतप्रधाना कडेन कितेंय जरी डिमांड केली आसत जाल्यार पंतप्रधानान आमी ऑलरेडी विशय हो गोंया खातीर म्हादय कितली इम्पॉर्टंट आसा कशा पद्दतीन इम्पॉर्टंट आसा ही सांगलेली आसा. ते हेजेर डिसिजन जाता आसतना गोंयाक विश्वासात घेवनूच जातलें. गोंयचेर अन्याय म्हादयच्या बाबतींत केन्नाच जावचो ना. जे आज उलयता पळय न्ही तेंच्यांनीच तेंचें सरकार आसतना खऱ्या अर्थात अन्याय केला हो तांकां खबर ना. तेंच्यांनी मातशें सगळ्यो फायली काडून जाय जाल्यार पळोवच्यो. नाजाल्यार दितात तांच्याच सरकारान प्रत्येक फावटी अन्याय केला. आमच्या सरकारान केन्ना करूंक ना. केस आयज पर्यंत सुप्रीम कोर्टात आसत जाल्यार परत हांवें फायल केल्या म्हणून आसा. हांव परत एकदां सांगता. ना जाल्यार केन्नाच ऑलरेडी आमी हरतले आसले. पण सुप्रीम कोर्टात परत केस फायल केल्ल्या कारणान आज आमकां निदान स्टँड आहा की तेंच्यांनी कशा पद्दतीन डायवर्जन केलां हें दाखोवपाक तरी निदान आमकां मेळटा. आनी म्हणून
म्हणजे सुप्रीम कोर्टात फायल केली, परत प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म कर, हो म्हाजोच अट्टास आशिल्लो म्हणून प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म जाली. आज प्रवाह ऑथॉरिटीचें ऑफिस गोंयांतल्यान चालू आहा, त्या खातीर हे जे फक्त जे विरोधक जे उलयता पळय न्ही, म्हणजे आपल्या सरकारान कशा पद्दतीन म्हादई व्हरून विकलेली, ओके, ते तेंच्यांनी पयलीं काडून पळोवचो. विशेश करून ऑपोजिशन लिडर जो सांगता पळय न्ही, तो खबर ना ताका तेज्या पयलींच्या सरकारान कितें केलां, तेज्या एक्स चीफ मिनिस्टरांनी कितें केलां तें तेणी काडून पळोवचें पयलीं. तर हें सांगता आसतना आय एम ऑलवेज फर्म ऑन माय डिसिजन. म्हादईच्या बाबतीत खंयच कॉम्प्रोमायज करचो ना. आवर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आनी एंटायर टीम ही खूब बरें काम करता. आमची लिगल टीम इज AG आनी बाकीचे सगळे हेड करता, इज हेडेड बाय दिलीप, आवर एक्झिक्युटीव इंजिनियर दिलीप नायक. ही इज ऑल्सो डुईंग द व्हेरी गुड. सगळे खूब बरें काम करता आनी म्हादईच्या केसीच्या बाबतीत आमी तितकेच स्ट्रॉंग. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत 15 जुलय उपरांत हॉस्पिटॅलिटी हो नवीन अभ्यासक्रम सुरू करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. गोंयांतल्या दर एका ITIत हो अभ्यासक्रम 6 म्हयने शिकयतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. सांखळे जाल्ले एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. आज आमकां ITI आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचे कोर्सीस सुरू केल्यात. तो कोर्स एकाच वर्साचो कोर्स आहे. 12वी प्रत्येकाक दिसता की कॉलेज करतली, पण कॉलेजूच करूंक जायची गरज ना. आता 15 जुलयाच्या उपरांत हॉस्पिटॅलिटी नावाचो नवीन कोर्स सुरवात करता. जो कोर्स 6 म्हयने तुमकां ITI शिकपाचो. 6 म्हयने ताका ताज अपॉयंट करून घेता आनी ताजाक अपॉयंट केल्या उपरांत ताका पयल्या म्हयन्याच्यान कमीत कमी 5,000 स्टायपेंड दिता आनी एक वर्स कंप्लीट जाल्या उपरांत ताका 20,000 पगारय दिता. ताज सारकेल्या 5-स्टार हॉटेलांत. म्हणून ते BA जावन घरा कडेन बसल्या पेक्षा ताच्या भितर बरो जॉब, म्हणजे आतां पर्यंत हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत हांव गेल्या उपरांत दीपक नागेकर उलयतालो कारण तो टुरिजमांत जॉबाक आसा. इज अ डेप्युटी जनरल मॅनेजर इन टुरिजम आनी टुरिजम लायनीन इतलो स्कोप आसा. हाजेर तो उलयतालो, हाजेर तो सांगतलो. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो